नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रोजगार मेळाव्या अंतर्गत 71,000 तरणाट्यांक नियुक्तीपत्रां वांटलीं. ह्यो नियुक्त्यो सरकाराच्या विंगड मंत्रालयांनी आनी विभागांनी केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या कार्यावळीत आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. देशांतल्या 35 जाग्यांतल्यान लोक ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले. 70,000 नियुक्तीपत्रां मदीं 50,000 अर्धसैनीक दळ, हातूंत 5,000 बायलांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी नियुक्त केल्ल्या तरणाट्यांक परबीं भेटयत युवा सशक्तीकरणाचे दिकेन सरकाराचें हें मोठें पावल आसा अशें सांगलें. बीते 1-1.5 साल में लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है. ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है. लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके पयलीं भारतीय जनता पक्षान आम आदमी पक्ष आनी केजरीवाल हांच्या आड राजकीय झुजाक नेट दिला. ह्या वेळार भाजपा सांसद अनुराग ठाकूर, दिल्ली भाजपा मुखेली वीरेंद्र सचदेवा आनी हेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी अरविंद केजरीवाल आनी आम आदमी पक्षा आड आरोपपत्र दाखल केलें. अनुराग ठाकूर हांणी आरोपपत्राचें प्रकाशन केलें. ह्या आरोपपत्राचें नांव आसा चार्जशीट. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की केजरीवाल सरकाराक 10 वर्सां जालीं. ह्या 10 वर्सांत बोवाळ चड जाला आनी काम कमी. केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए? क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा. 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं. इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा. दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा. आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है. इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे. और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे. मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो. और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है. इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे. 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे. भाजपा मुख्यालयांत भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांच्या अध्यक्षतेखाला पत्रकार परिशद जाली. ह्या वेळार तांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली. सध्या काँग्रेस पक्षान आंबेडकराच्या मोगाचें नाटक चल्लां अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देते समय बोलने नहीं दिया गया. बाद में उन्होंने स्वयं उसको रिलीज किया और आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बाकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है. कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती. शिक्षण मंत्रालयान विद्यालयीन शिक्षणात एक मोठो निर्णय घेतला. 5वी ते 8वी मेरेन वार्षिक परीक्षेत नापास जावपी भुरग्यांक 2 म्हयन्यां भितर परत परीक्षा दिवची पडटली. तातूंतय तो नापास जालो जाल्यार ताका फुडल्या वर्गांत वचपाक मेळचें ना. स्कूल शिक्षा आनी साक्षरता विभागान अधिसुचोवणी जारी करून हो निर्णय घेतला. भुरग्यांच्या शिकपाच्या वृत्तीन उणाव जाणवल्ल्यान हो निर्णय मंत्रालयान घेतला. ह्या संदर्भात शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार हांणी चड म्हायती दिली.
उत्तर प्रदेशातल्या पलिभी वाठारांत पुलीस चौकीचेर ग्रेनेडांनी हल्लो करपी 3 खलिस्तानी आतंकवाद्यांक मारपाक सुरक्षा सैनिकांक यश आयलां। सुरक्षा सैनिकां वांगडा जाल्ल्या फारपेटांत आतंकी गुरविंदर सिंग, जसप्रीत सिंग आनी वीरेंद्र सिंग हांकां मरण आयलां। यूपी पुलीस आनी पंजाब पुलिसांच्या जोड कारवाये अंतर्गत ही फारपेट जाली। तिनूय आतंकवादी पंजाबातल्या गुरदासपुरांत रावपी आशिल्ले। ह्या संदर्भांत पिलीभीताचे SP अविनाश पांडे हांणी खोलायेन म्हायती दिली। ब्रॉड डेड घोषित किया गया है, तीनों की मृत्यु हो गई है। इनसे एक चोरी की बाइक रिकवर हुई है जो कल थाना पूरनपुर से चोरी हुई थी शाम को। 2 AK-47 गन्स या AK मॉडिफाइड गन्स रिकवर हुई, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स रिकवर हुई हैं और भारी मात्रा में असला रिकवर हुआ है। इन्होंने बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग पुलिस पर की थी और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 2 हमारे पुलिसकर्मी, एक थाना माधव टांडा से कांस्टेबल सुमित और एक कांस्टेबल शाहनवाज, ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनका भी प्राथमिक उपचार CSC पूरनपुर पर किया गया है और उसके बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन लकीली दोनों खतरे से बाहर। आज गोयच्या भाजपा मुख्यालयांत आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गोंय राज्य भाजपा सचिव दामू नायक हांणी 25 डिसेंबराक सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या यादींत गोंयांत सुशासन दीस पाळटले अशें सांगलें। ते भायर पुराय वर्स सुशासना विशीं जागृताय करपा हेतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करतले अशें तांणी आपल्या उलोवपांत जाहीर केलें। आमचो माननीय फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हांचो 25 डिसेंबर ह्या दिसाच्या जन्मशताब्दी सोहळा सुरू जाता। बर्थ सेंटनरी ऑफ सदैव अटलजी, म्हणजे ताचें नांवच सदैव अटल अशें कार्यक्रमाचें। सदैव म्हटल्यार ताका आमी रिमेंबर करतले सदांच अशें एक आमचें व्यक्तिमत्व श्री अटलजी यांच्या जन्म दिसाच्या हाका 100वें वर्स परंपरा सुरू जाता। ह्या निमतान संपूर्ण वर्षभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम जातले। पयलो कार्यक्रम आसा तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट आमची श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वायस प्रेसिडेंट जगदीप धनखरजी, तशेंच आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, जगत प्रसाद नड्डाजी जे आमचे अध्यक्ष आसात ते, बाकीचे सेंट्रल मिनिस्टर, NDAचे लिडर हे फ्लोरल ट्रिब्यूट आणि त्या दिसा तांचे जे भजन आसा त्या वेळाचेर त्या कार्यक्रमात उपस्थित रावतले आणि 25 डिसेंबराक सदैव अटल हो कार्यक्रम त्या दिसाच्यान सुरवात जातलो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कुविख्यात गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकी हाच्या सोद मोहिमेविशीं पत्रकारांक म्हायती दितना ताका 2 दिसां फाटींच केरळांत अटक केल्या अशें सांगलें। हे विशीं मुखार उलयतना केरळा पुलिसां सयत साबार औपचारिकता केल्या उपरांत आज ताका गोंयांत हाडटले, तशेंच हाजे मुखार ताका कादयेंतल्यान पसार जावपाक कशेंच दिवचें ना अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिली। गोंयकारांक सांगला म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर विश्वास दवर, विरोधक त्या सुलेमानाचेर विश्वास दवरतले म्हणून ताचो फोटो घेवन ते धांवताले तो सोयरो आसलेलो म्हाका खबर ना। आतांय तांकां पार्टेन जर घेवपाचो बीन आसत जाल्यार तो केन्ना सुटता तो पळोवया। तेजेर केसीस फायल म्हाज्या सरकारान केल्ल्यो, हेंच्यांनी फोटो घेवन वचना तेंच्यांनी करूंक नासल्यो। जो फ्रॉड फाटल्या गेली 15-20 वर्सां देशात सगळी कडेन करता, गोंयांत पयले फावटी ताका धरपाचें काम म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटान गोंयांत केल्लें। तेजेर दिल्लीक केसीस आसा, पुण्यान केसीस आसा, कर्नाटकान आसा, केरळान आसा। ओके, ताका परत एकदां हे पयर तो आतां जातलें क्लियर जातलें। मागीर तो व्हिडिओ तुमी आयकला आसतलो, हांवें आतां येतना पळयतालो। ती कोण फाटल्यान आसा, कोणाच्या फाटल्यान आसा आनी कोण कोण भितर आसा ते सगळे येतले। ताजेर ऑलरेडी कर्नाटकान रेड केला, तेजे फ्लॅट बीट खंय आसले थंयसर। ताका केरळान वचून धरलो, ताका धरलेलो 3 दीस पयलीं। ओके, बाकीच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करून ताका गोंयांत हाडटा आयज। ओके, आनी हाडल्या उपरांत क्लियर जातलें। म्हाका कांयच सांगपाचें ना, इतकेंच आसा की गोंयकारांनी मरे पुलिसीचेर आनी म्हज्या सरकाराचेर म्हाजेर विश्वास दवरचो। जे ते सुलेमानाचो फोटो घेवन म्हाका दिसता ते तेच्या सोयऱ्याला म्हाका खबर ना। ओके, त्या खातीर तेंचेर विश्वास दवरचो न्ही। म्हाका म्हाज्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर एकदम विश्वास आसा। राज्याक क्षयरोग मुक्त करपाच्या हेतान भलायकी संचालनालयान 100 दिसांची क्षयरोग निर्मूलन मोहीम चालीक लायल्या। ह्या मोहिमे अंतर्गत राज्यांत क्षयरोग दुयेंतींचे निदान आनी उपचार करपाच्या
यत्नाक नेट दितले। 2025 मेरेन देशांतल्यान क्षयरोग काबार करपाचो केंद्र सरकारचे ध्येय जावन आसा। ते चालीक लावपा हेतान राज्यांतल्या भलायकी अधिकाऱ्यांनी दुयेंतींक स्व इच्छेन टीबीची चाचणी करून घेवपाचें आवाहन केलां। राज्यांत दर वर्सा सरकारी आनी खाजगी इस्पितळांत मेळून सुमार 2000 नवे टीबीचे दुयेंती नोंद जातात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।